शिवाजीची मूर्ती विडंबना झाली त्या संदर्भात तुमची किती प्रतिक्रिया? आज आम्ही 77th इयर ऑफ इंडिपेंडन्स सेलिब्रेट करता. लोकांक पयलीं आमच्या इंडिपेंडन्साचो वालोर कळपाक जाय आनी तेन्ना आमी गोंया सारकेले वेर एवरी टायम इट इज बीन अ व्हेरी कॉम्युनल हार्मनी. तातूंत असली गजाल जावप म्हाका दिसता एक पयलें म्हणल्यार यू हॅव टू रिग्रेट दॅट सच टायप ऑफ पीपल डू सच टायप ऑफ थिंग्स टू स्पॉयल द कॉम्युनल हार्मनी ऑफ द स्टेट. म्हजें एकूच आसा की आमचे आज देश फुडें वतले जाल्यार वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स बिल्डींग अ वन स्ट्रॉंग पिलर. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काल कितें केलां ते कोणें केलां तें खरेंच म्हाका दिसता समथींग वीच शूड हॅव नॉट हॅपन एंड सच टायप ऑफ इन्स्टन्सीस शूड नॉट एवर हॅपन इन गोवा टू स्पॉयल द कॉम्युनल हार्मनी ऑफ गोवा. सो म्हजें एकूच मत आसा गोंय सदांच वी हॅव ऑलवेज शेअर्ड अ एक्झाम्पल ऑफ कॉम्युनल हार्मनी. वी शुडंट अलाव पीपल टू कम एंड डिस्टर्ब. सरकार हाजेर ठाम आसा, मुख्यमंत्री हाजेर ठाम आसा एंड इफ रिक्वायर्ड निपिंग इन द बड समज करचें पडटा निपिंग इन द बड करचें पडटलें. तर हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम केन्ना जेन्ना कांयच अशें जाल्लें ना फुडें जावंक जायना आनी काल जें जालां आय थिंक एज आय शेअर माय रिग्रेट्स इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी नीड टू ऑल कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स अ बेटर सोसायटी. राज्यात 5 ठिकाणी जी शिवजयंती साजरी करपाचो जो निर्णय घेतला घोशणा केल्या त्या संदर्भात हे वर्स जें आसा राज्याभिषेक छत्रपती शिवाजी महाराज जावन 350वें वर्स 350th इयर एंड दॅट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन ऑफ आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचें जें योगदान आमच्या देशा खातीर जावन नाल्यार आमच्या अस्तित्वा खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ते शिवजयंती लोकांक कळची आनी भुरग्यांक नव्या पिढीक कळची आनी तांच्या हातूंतल्यान पर्यटक बाकीचे जे येतात तांकां एक हें मेळटलें. बट इम्पॉर्टंट इज टुरिजम डिपार्टमेंट वील सपोर्ट इन 5 मेजर टाउन्स. सो वी आर एबल टू एन्श्योर that Shiva Jayanti in these 5 major towns becomes a part of the celebrations of 350 years of Rajya Abhishek of Chhatrapati Shivaji Maharaj.